passed by the parliament. So can we invoke this 6D? जी घरां आशिल्लीं आनी सगळीं घरां 1991 पयलीं much before from Portuguese time. So that gives a provision. आम्ही काल येयलेले सीओ कडेन बट काल सीओ नासल्या कारणान आयज आमकां ताणें आपयलेले सकाळी 10 सुमार आनी आमी सगळे जाण येयलेले प्लस द इफेक्टेड पीपल जे आसा तेवूय येयलेले. सो आयज जे डिस्कशन जालां पळय त्या हिसपान आमी ताका ऑन मोरल ग्रावंड आयज जे लोक आसा ते फिशरमॅन कम्युनिटी आसा तेंचे ऑन मोरल ग्रावंड तांकां खंय तरी प्रोटेक्ट करचें म्हणून तो म्हणटा ती हायकोर्टाची ऑर्डर आसा. पण हायकोर्टाची ऑर्डर आसतना सुद्दां कित्याक ऑलरेडी तेंच्यांनी थोडी घरां डेमोलिश केल्लीं आसा. जी बाकीची घरां आसा पळय तेच्या भितर एक तांकां एक खंय तरी एम एक घरां तेंच्यांनी सुद्दां डेमोलिश करचें न्हू म्हणून जी ऑर्डर काडली बिकॉज ऑफ लँड एंड सर्वे. सो आतां आमी तांकां रिक्वेस्ट करपाक सोदता लँड एंड सर्वे कित्याक बाबा मातशें जी बाकीची घरां उरला तांकां थोडोसो टायम दिवचो म्हणून जे प्रमाणे आमी तांकां हेल्प करपाक शकता त्या प्रमाणे आमी हे सगळे लोकांक जी घरां आसा तांकां हेल्प करपाक सोदता. सो आमी ऑन मोरल ग्रावंड्स रिक्वेस्ट केल्लेले आसा सीओ कडेन तेजे म्युन्सिपालिटीच्या एडवोकेटा कडेन. सो म्हाका खंय तरी दिसता की ऑन ह्युमॅनिटी ग्रावंड ते खंय तरी आमचे रिक्वेस्ट कन्सिडर करतले. Chief officer put his hands up. He said, "You please approach the Land and Survey Department for reassessing if there is any discrepancy." So we are going there to the Land and Survey Department, and we will tell them reassess की एक घर तर मेवला अशें आनीकूय घरां आसतलीं. टाइम दिला सीओन कितें टाइम बी दिला सीओन टायम दिवंक ना बट ही सॅड आय वॉन्ट सम इंटिमेशन फ्रॉम द लँड अँड सर्वे डिपार्टमेंट वीच वी आर रशिंग देर नाव इमिजिएटली. आम कितली घरां उरल्या ती अशी 7 आनी उरल्यात. सो दे आर व्हेरी पुअर पीपल. म्युनिसिपालिटी वॉज सपोज टू कंटिन्यू टुडे ऑल्सो. See, this, as they rightfully said, it was as per the High Court order. But जेन्ना वो affected party आमचे कोण activist अशें आयले, when we studied the matter, we saw that there are certain discrepancies. Like एक घर which has been earmarked for demolition, the Land and Survey Department has said, no, sorry, this is legal, ते मोडपाक जायना. So अशें हे गरीब फिशरमॅन आसा ते आनीकूय घरां आसूंक शकता. So we have brought this point to the notice of the chief officer that give little bit time because अशे घरां मोडली and then you come to know that there were similar discrepancies and illegal घरां मोडलेली, well it will be the loss to the poor fishermen. Secondly, these houses have been there existing since time immemorial from Portuguese time. Why we are telling is that the CRZ law was passed by the parliament in 1991 first time, and then as per the CRZ notification, there is one para 6D, 6 delta. तातूंत ते कितें म्हणटात, all the dwelling of the fishermen and other communities staying along the coast can be regularized if they were existing prior 1991. So ही घरां आसा since 70, 80, 100 years old. So वो गरीब लोक, अनपढ़ लोक, तांकां खबर ना की असलो कायदो आसा. So today we have brought it to the notice of the chief officer की असो कायदो आसा. At the same time, lot of fishermen and activists, and I was part of them, in 2019 we prepared the entire CZMP plan for entire Mormugaon plus all of Goa. So जेन्ना मोर्मुगांवाचो आमी plan केल्लो, this village is a fishing village, and that Act 6D of the CRZ Act of 1900 clearly says that you have to protect, you have to regularize these houses, and that resolution was passed unanimously by the municipality. So there asa somewhere that link has been missed. The eyes we have brought to the notice of the chief officer ki he kaidoy kadpacho, which probably maybe this was not presented to the court or whatever, we don't know, but doesn't matter. We can still invoke that. खंय मिस जाला doesn't mean we can demolish the houses. कितें आतां सरकार आतां इतली वर्सां न्हिदलेलो आनी आमची पळय घरां जे एज पर CRZ नोटिफिकेशन पयलें फिशींग विलेज डिक्लेअर करपाक जाय आनी जो खाऱ्यावडो पळय बे आसा आनी जी घरां पळय आसा ती एक फिशींग विलेज आसा. त्या भायर म्युन्सिपालिटीन रेजोल्युशन घेतलां आनी सांगलाय हे रेजोल्युशनाचेर की ही घरां फिशरमॅनाची आनी फिशींग विलेज आसा म्हणून. पूण एज पर दीस नोटिफिकेशन ह्या घरांक कोणाक हात लावपाक शकना आनी जो ऑर्डर्स पळयला ऑनरेबल कोर्टाचो तो एक मिसलेड कसो आसा. कित्याक
दे हॅव टू टेक अकाउंट ऑफ द फिशींग विलेज आनी फिशींग विलेज क्लियरली म्हणटा की जे बी घरां फिशींग विलेजान आसा आनी जे रेग्युलायज करूं ना जे कायदे भायर बांदलेले आसा ते रेग्युलायज करचे म्हणून. सो आमी सीओक म्हणलें की बाबा CRZ नोटिफिकेशन प्रोटेक्ट्स अस आनी तो प्रोटेक्शन आमकां दी. सो CO इज कायंड ऑफ एडमंट बट वी आर होपिंग that he will understand the grievances of the people. कित्याक फिशरमॅनाक कायदो रीड करपाक सारको कळना. सो सरकार जो आसा वो लोकांचो आसा, आमदार जो आसा आयज BJPचो आसा, ताकाय हांव विनंती करता की रिक्वेस्ट करता की ही जी घरां हो जो लोक तुजोच लोक आसा, ही जी घरां तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा आनी जाता तसलो आमकां हे आदार करचो आनी घरां जी लोकांची जी नीज गोंयकारांची आसा ते सांबाळून राखपाक हांव ताका विनंती करता. हेचो जन्म थिंगाच जाला, थिंगाच या तेजो माय पाय देखून त्याच घरांनी रावतालो. आयज तुमी एक सांग म्हाका ह्या बायलांक ह्या आमच्या भयणांक जस्टीस कित्याक दिवपा ना? अपील करता जे म्युन्सिपाल्टी जो CO जो तांचो एडवोकेट तांकां मागता तो रिलीफ दिया ताका, तेंचे घरां सेफ करा. आनी देर इज एक मिस्टेक आहा जी घरां जे फूल डेमोलिशन करपाचे 4 घर तितून मिस्टेक आसा. कसली मिस्टेक आहा? तेंची घरां सर्वेनूच सांगला दॅट इज द मिस्टेक ऑफ दॅट हाऊस म्हणून. म्हणटकच आमी रिक्वेस्ट केला की परतून जाता जाल्यार ही रिसर्वे तांची घरां